देव बरें करूं गौतमी. म्हज्या आनी म्हज्या च्या हाचे मदीं कोणी आयल्यार म्हाका आवडना, पण तुमचे मदीं आनी तुमचे च्याच्या मदीं हांव आयला म्हणटकर म्हाका जाय तितल्यो च्या तुमी दिवपाक शकतात. बाल साहित्य परिशदेक जमिल्ल्या सगळ्या मानेस्तांक, शिक्षकांक, आमंत्रितांक तशेंच तुमच्यांतल्या जितो आशिल्ल्या और जितो रावपाचो प्रयत्न करता त्या भुरग्यांक परिशदेच्या निमण्या सत्राक माय मोगाचो येवकार. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हाचे लागीं की ताणें रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष प्रशांत बाब नायक, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष साईश बाब पाणंदीकर, तेच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष चेतन बाब आचार्य हाका घेवन माचयेर येवचे. सगळ्यांनी ताळयांनी तांकां येवकार दिवचो. हांव मागतां रवींद्र भवनाचे सदस्य सचिव सबूण बाब वेळीप हांचे लागीं की ताणें माचयेर येवन आपली बसका घेवची. कांय कारणास्तव च्या आमी मागीर दवरल्या. जशें दर कार्यक्रमात उपकाराचें उलोवप आयकपाक कोणूच रावना, तशें लास्ट कन्क्लुडिंग प्रोग्राम आयकपाक कोणूच रावनासतना वच्चें न्ही म्हणून हो कार्यक्रम आमी पयलीं केला. हांव मागतां कोंकणी भाशा मंडळाचे उपाध्यक्ष रत्नमाला दिवकार हाणें येवकाराचें उलोवप करचें, तेच बरोबर परिशदेचो नियाळय सांगचो आनी तेच बरोबर कोंकणी भाशा मंडळान ह्या वर्साक जी बाल साहित्य परिशदेक बाल साहित्याचें कॉम्पिटिशन जें दवरिल्लें तांची इनामांय जाहीर करची. माचयेर बशिल्ले मानेस्त आनी म्हज्या मुखार आशिल्ले सगळे मानेस्तान येवकारता. कालच्यान कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्षाक येवकार. कालच्यान हांगा ही आमची तिसरी बाल साहित्य परिशद चल्ल्या आनीक असो फीडबॅक हांव विचारीत आशिल्लें. म्हाका ताचो पॉजिटिवूच रिप्लाय आयले आनी म्हाका कळटालें की प्रत्येक वेळार हांगा जे मानेस्त येताले आनी वेळ कमी हो जो सूर लागिल्लो, हांव तो आमची जमेची बाजू अशें समजता की खंयची गजाल पोट भरून पोट भरसर वाडूंक जायना. अर्दे पोटार दवरलें की ती भूक उरपाक जाय तुमची. ही परिशद आसा ती तुमकां 1-2 दिसान सगळें क्लॅरिटी ऑफ चिल्ड्रन्स लिटरेचर जावचें अशें म्हाका तरी दिसना, कारण तो एक कंटिन्युअस प्रोसेस. आनी कोंकणी भाशा मंडळ रवींद्र भवन मडगांवच्या आदारांत येद्या व्हडा प्रमाणात घडोवन हाडटा. हातून हांवें गेल्ल्या वर्सा सांगिल्लें की शिक्षक, म्हाका दिसते आयज ह्या जे कंपोनंट्स आसा बाल साहित्या कडेन लागीं आशिल्ले शिक्षक, चित्रकार, संगीतकार, लायब्रेरियन्स, हे सगळ्यांनी हांगा जर आयले जाल्यार ह्या परिशदेचो तांकां खूब उपेग जावपाचो. तातूंत भितर कांय जाण आसात, कांय जाण इनवायट करून आयले आनी कांय जाण आयकून आयिल्ले आसात. आमी ही परिशदे पुरतीच मर्यादीत न रावता ताचो परिशद सोंपतकीर फुडलो कितें आमचे उपक्रम आसात ताचोय फॉलोअप करतात. आनी कांय प्रमाणांत आमी तातूंत सफल जाला अशें म्हाका दिसता. म्हणजे पयलीं सावन मत आसा की शिक्षक खूब प्रमाणांत बरयतात, पूण तांकां एक गायडलायन्स आनी एक क्लॅरिटी आसची म्हूण ही परिशद. खरें म्हळ्यार ही परिशद असले तरेचे उपक्रम शिक्षण खात्यान घेवपाक जाय. तुमी आख्खी वळेरी पयली जाल्यार जे रिसोर्स पर्सन आयले ते आमी कालच घेवन गेली 2-3 म्हयने हाचें प्लॅनिंग चालू आसलें. आनी जे लोक त्या मळार वावुरतात, जांकां ग्रावंड वर्क जांचें काम आसा, तांकां खरें म्हणजे एक्चुअल नॉलेज आसा, ते लोक आमी हाडटा म्हणून तुमकां हें तांचें सगळें प्रेजेंटेशन आवडलां. म्हणटकच हो लाव सगळ्यांक मेळचो असो म्हाका दिसतालें. पोरू परस ह्या वर्सा मातशी उपस्थिती कमी आसा, पूण आमचे वटेन आयोजनांतल्यान आमी खंयच कमी पडूंक ना अशें हांव मानतां. एक आनी एक गजाल म्हाका मातशी खटकता ती हांव सांगता, कारण हांव स्वताच शिक्षक
आणि हांव जाणा की 100% जे शिक्षक आयले तितले एक 10% सुद्दां ती शिस्ती भायर गेली जाल्यार तेचें रिफ्लेक्शन ह्या आमच्या शिक्षक कम्युनिटीचेर येता. म्हाका मागीर वायट दिसता कारण कित्याक एक जनरल स्टेटमेंट वचपाक जाय की शिक्षक परिशदेक आयले आनी भायर भोंवपाक गेले असो स्टेटमेंट येवपाक जाय. आमी त्या बाबतींत खंयच टिचर्स ट्रेनिंगेक गेले जाल्यार म्हाका दिसना आमी समजा SCRT ट्रेनिंग आसत जाल्यार 9 म्हटल्यार इट इज 9 9ची 9:30 जाता. पण जेन्ना तो टायम क्रॉस जाता तेन्ना अशें दिसपाक जायना की तुमकां लिबर्टी म्हणजे फ्रिडम आसा एक अर्दे वर 1 वर जावपाक शकता. पूण तातले भितर जर आसत जाल्यार ती आमी शिस्त पाळपाक जाय कारण जो मेरेन आमच्या मदीं ना जाल्यार आमी भुरग्यांक कितें शिकयतलीं. ना जाल्यार आनी एक बरी गजाल जाता की खूब शिक्षकांनी आमकां सांगलें की आय वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ दीस. हांव बरयतां म्हाका तुमचे कडल्यान आदार जाय म्हाका दीस इज वॉट वी आर ट्रायंग टू डू. गेल्या वर्सा आमी एप्रिलांत हाजो परिशदेचो फाटबळ म्हणून आमी कार्यशाळा आयोजीत केल्ली. तुमची सगळ्यांची ईमेल ID आमी रजिस्ट्रेशना वेळार घेतात आनी तुमकां लेटरां पावयलीं. त्या भायर आमकां अशें दिसता की कांय वेळार मेळना जाल्यार खबरापत्रांनी आमी बातम्यो घालतात. तेन्ना कार्यशाळा दवरिल्ली आनी कळीत केलें की तुमकां एटेंडन्स सर्टिफिकेट ह्यो त्यो गजाली विसरून तुमी स्वताच्या वाडी खातीर जर तुमी येतलीं जाल्यार तुमी ही कार्यशाळेक सहभागी जावचें. आनी तातूंत भितर गोंयच्यान आनी फक्त लागींची कोण काणकोण सांगेसांव सुद्दां आयली 30 टिचरी आशिल्ल्यो. एंड आय एम शुअर ती ज्या हातूंतल्यान गेले की तांचें लिखाण एक्च्युअल एक्सरसायज आमी केल्ले की हांगा आतां ह्या परिशदेक फक्त विचार मांडले पूण तुमी कितें बरयतात तें बरोबर काय ना जावं तुमचे भितर आसा तातूंत कितें तुमकां एक वेगळें मार्गदर्शन जाय पडटलें काय ना तें एक्च्युअल 1 to 1 जाता तें कार्यशाळेंत. आनी त्या वेळार एप्रील म्हयन्यांत 30 टिचरी आयल्यो आनी तांचे कडेन आमकां सुद्दां कळ्ळें की बाबा हे शिक्षक बरयतात आनी तांची कॅपेबिलिटी चड आसा. एक हांव मान्य करता की मे म्हयन्या भितर टिचरींक स्वता तेंचें प्लॅनिंग पयलें आसता पूण असली संद मेळत जाल्यार उपकार करून ती सोडनाका कारण आमी खरेंच भायले जे लोक हाडटात ते ह्या विशया वयले तज्ञ. म्हणटकच आमी हे म्हजें एक टिचर म्हण परत म्हाका दिसतालें हांव खूब फावटी ट्रेनिंगेक वतालें म्हाका जें खाद्य जाय म्हाका जें म्हज्या वाडी खातीर म्हजें मानसीक जे म्हजे दुबाव आसा जावं प्रश्न आसा ते जर म्हाका कळटले जाल्यार म्हाका योग्य तें खाद्य जाय योग्य तें ट्रेनिंग जाय आनी हें म्हाका हाजे पयलीं चडशें मेळूं ना. आनी कोंकणी भाशा मंडळाचो प्रामाणीक प्रयत्न आसता की आमी तें कितें करता तें योग्य तरेन करचें. आमचें आयोजना भितर रिसोर्स पासून धरून खाण जेवण जें कितें आसा तें वी ट्राय टू गिव इट टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे. म्हणटकच तुमी आज वता तेन्ना तुमकां दिसता आपल्याक ह्या परिशदेची ह्या साहित्य प्रवासान आदार जाय जाल्यार तुमी आमकां आमचे कडेन सदांच संपर्क सादचो. आमी लेखका खातीर जशे कार्यशाळा घेता तशें शिक्षकां खातीर घेता. आमचो प्रयत्न आसा चित्रकारा खातीर घेवचें. वाचन म्हणटा तो एक आमचो आमी व्हड समस्या म्हणटा पूण वाचनाचें बीज आसा तें बाल साहित्य आनी तें बरें बीज बाल साहित्य दितलें जाल्यार जे बरयतात ताणें तें बरे तरेन करूंक जाय आनी आमचें तातूंत योगदान आसूंक जाय. फकत रोडून जावन हें ना तें ना ह्यो गजाली पिरगत रावचे परस हांव कितें करूंक शकता म्हजो कितें हातूंत वांटो आसतलो हें जर चिंतीत जाल्यार ह्या परिशदेचें आमकां फळ मेळटलें अशें समजता. आमी जुनाच्या पयल्या आठवड्यान स्कुलांक लेटर्स धाडिल्लीं जे शिक्षक बरयतात तांचे खातीर लेखन बाल साहित्य लेखन कार्यशाळा दवरिल्ली कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आनी खंयचेय साहित्याचे प्रकार बडबड गितां काणयो मोनोलॉग नाटकुली अशें मागून घेतिल्लें आनी आमकां तातूंत सुमार म्हणजे येदी व्हडली फायल कंपायल जाल्या. एक सांगपाक सोदता की तेतून पळय 90% लिखाण आसा. शिक्षकां मदीं बरोवपाचें कौशल्य आसा म्हणजे जी भास जी तरा बरोवपाची आसा ती बरी आसा म्हणजे आय फील पोटेन्शियल आसा पूण जें कंटेंट जे तरेन येवपाक जाय जें कितें लिखाण आसपाक जाय तें तशें ना. म्हणटकी म्हाका दिसता तुमी आतां फुडाकार घेवपाक जाय की आय वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट. हांव फक्त इतलें सांगून की हे जे निकाल आसा तुमचे मुखार मांडटा हाजें इनाम भेटोवप आमी कोंकणी भाशा मंडळाच्या वर्धापन दिसार दितली आनी त्या मनशाक आमी कळीत करतली. आयज हांव फक्त निकाल जाहीर करता.
काणयाच्या विभागान पयलें इनाम फावो जाता तृप्ती कुंकळकार पोप जॉन विद्यालय केपें. काणयान दुसरें इनाम रक्षाबंधन हे कथे खातीर श्रद्धा देसाय दामोदर विद्यालय लोलये. मागीर तिसरें माधय कथा ब्रिजेश देसाय मडगांव. मागीर व्यक्ती चित्रणांत दोग जाणां मेळ्ळ्या. नेहा काणकोणाचेर बरोवपी मेघा शेट्टे आनी बाबा आमटेचेर बरयला तृप्ती कुंकळकार हाणें. परत पोप जॉन विद्यालय केपें. मोनोलॉग ह्या कॅटेगरीन पयलें इनाम फावो जाता मिना खणी वैशाली खांडेपारकर गोमंतक विद्यालय पिळये धारबांदोडा. दुसरें इनाम हांव कोयर उलयतां कश्मीरा पावसकर SFX उच्च माध्यमीक विद्यालय शिवोली. आनी तिसरें नुस्तेकान अनुराधा अदूत कामत म्युनिसिपल प्रायमरी स्कूल वास्को. नाटकुले ह्या विभागात पयलें इनाम फावो जाता काश्मीरी पावसकार SFX उच्च माध्यमीक विद्यालय शिवोली आनी तृप्ती कोकळकार पोप जॉन पॉल विद्यालय केपें. ह्या भायर कांय आमी साहित्य कृती दवरल्यात ज्यो ह्या वर्सा आमी उमेद हे मॅगझीन पब्लीश केलात. सो तातूंत आमी घालतली पूण तातूंत कांय गजाली इम्प्रोवायजेशन जाय तांकां आमी कळीत करतली. ह्या फूल पॅनलिस्ट जे आशिल्ले परीक्षक ते मीना काकोडकर बाय मीना काकोडकर, नूतन साखरदांडे, कविंद्र फळदेसाय आनी हांव रत्नमाला दिवकर. तुमकां सगळ्यांक परबी भेटयता आनी हे 2 दीस ह्या परिशदेंतले खाद्य तुमचे तकलेक एक टॉनीक म्हूण वर्सभर पुरो जातलेशें समजता आनी देव बरें करूं. देव बरें करूं रत्नाबाई. हांव मागता तुमचे लागीं परत एकदा ताळी मारपाक रवींद्र भवनाचे सदस्य सचिव सगुणराव वेळीप हांचे लागीं. हांव मागता प्रशांत नायक हांचे लागीं की तांणी ह्या 2 दिसाच्या परिशदे संदर्भात आपली उतरां मांडची. कोकणी भाषा मंडळाचे अध्यक्ष चेतनाचार्य, उपाध्यक्ष रत्नमाला दिवकर, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष साईश बायणेकर, आमचे सदस्य सचिव सगुणबाब वेळीप, सगळे आमचे रिसोर्स पर्सन आणि सगळे जे वांटेकार जावपाक आयला ते शिक्षक आनी विद्यार्थी. हांवें ते सिरियस बिजनेस काल जेन्ना म्हणिल्लें की 2 दिसाचो सिरियस बिजनेस म्हण, तो बेजिकली रवींद्र भवनाच्यो एक्टिविटी ह्यो एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जातात. आनी इफ यू कम अँड टेक दीस 2 days परिशद एज एंटरटेनमेंट, देन इफ यू टेक इट दॅट वे जाल्यार मागीर रत्नान जे आतां उलयलें तें एखादें ताका उलोवपाक नाशिल्लें कांय जाणांच्या बाबतींत. बिकॉज वी टेक इट एज एंटरटेनमेंट वी टेंड टू स्कीप इट आनी वी डोंट फायंड एनीथिंग बॅड अबाउट स्किपींग इट. हांव तुमकां प्रत्येकाक एक प्रश्न विचारता, आमची सेशनां जी आशिल्ली ती बरी जाली? ना सारकें सांगा म्हाका, बरी जाली ती? एक तरी सेशन बोर करपाचें जालें तुमकां बेजार येलो, वैताग येलो, बाबा हें कशें हाडना बशें. जशें तुमकां कित्येक हेका वता पळय, तुमी सेशनां वता, ट्रेनिंग सेशन ऑर बाकीच्या वर्कशॉपाक वतात आनी ते येवन जेन्ना नॅरेट करता पळय, तशा तरेचें एक तरी सेशन हांगा जालें? हांव विचारता, शिक्षकां विचारता, जाल्यार तशें आशिल्लें सेशन आमचें? सो आय थिंक की वॉट इज रिक्वायर्ड टू बी गिवन इन अ बाल साहित्य परिशदे खातीर जे वेगवेगळे विशयांची निवड, ताजे खातीर रिसोर्स पर्सन फ्रॉम द एंटायर चोजन फ्रॉम द एंटायर कंट्री आनी त्या तरेन ती मांडावळ करून आमी घडोवन हाडिल्ली. इतल्या खातीर की आमकां रवींद्र भवनात दिसता की एक सिरियस आमी जे वर्कशॉप घेतात, 2 दिसाची कार्यशाळा घेतात, 2 दिसाचे परिशद घेतात, तातूंतल्यान टेक होम आसपाक जाय. आनी जे हांवें काल तुमकां सांगिल्लें की 2 दिसांतल्या परिशदेंतल्यान तुमकां घरा कडेन वतना कितें तरी व्हरपाक मेळपाक जाय. अदरवायज नोबडी शूड फील हांगा येतकीर 2 दीस आपल्याले अशें केले, 2 दीस आपल्यान वेस्ट केले, 2 दिसां आपल्याक कांय मेळना, ओगीच बाबा हेणी रवींद्र भवनांनी येदी व्हडली परिशद ऑर्गनायज केली न्ही, आपल्याक कांयच मेळना अशें दिसपाक नजो. हाजी पुरेपूर जाणीव आमी घेतात आनी ताका लागून म्हाका दिसता की ह्या कार्यशाळेच्या संपूर्ण आयोजना भितर आमी हो 3 म्हयन्याचो काळ घेतात आनी प्रत्येक रिसोर्स पर्सन आनी मायन्यूट डिटेल प्लॅन करतात.
त्या म्हाका दिसता की ह्या वर्साक शिक्षण खात्यान जर पयलेच जर आमकां सारकी अनुमती दिली जाल्यार एखादे लोक शिक्षक वाडपाचे सरकारी शाळांत ताणें डावल्लो टोटली प्राथमीक शाळांत ताका लागून जी शिक्षकाचे कांय सरकारी शाळांच्या शिक्षकांनी आमकां रिक्वेस्ट केली प्रायवेटली जस्ट ट्राय अँड गेट ऑन ड्युटी फॉर अस म्हण पूण तरी आसतना तें शक्य जालें ना वीच थिंग आय हॅव ब्रॉट इट टू द नोटीस ऑफ द डायरेक्टर एज्युकेशन वॉज हियर एस्टरडे वायल ड्युरिंग इनॉग्रेशन सो म्हाका दिसता की ह्यो गजाली आमी इन ड्यू कोर्स तांचे कडेन आमी पावयतले आनी सोडून घेतले म्हाका दिसता की ह्या साहित्यीक कार्यावळी भितर रवींद्र भवनान जे आयोजन केलां ताचे खातीर हांव एक आमचो पब्लिकली की हाजो कोऑर्डिनेटर आमचो ज्या संपूर्ण परिशदेचो जो फुल्ली हातूंत भितर आपल्यान जीव तोडून काम केला तो पंकज हाजे खातीर एक ताळी लावपाक जाय आनी विथ दॅट एंटायर स्टाफ ऑफ रवींद्र भवन ज्यांनी हे आपल्या कांय दीस मरून काम करता सगळे ही परिशद यशस्वी जावची म्हण ताजे खातीर तांकां हांव दिनवासता सगळ्यांच्या सहकार्या बद्दल हांव तुमकां दिनवासता आनी जे रत्नान सांगलां तें रिपीट करता परते की मे बी कोंकणी भाशा मंडळ ऑर रवींद्र भवन म्हाका दिसता कांय रिसोर्स पर्सनाक आमी इतले तांचे कडच्यान घेवपा सारके आसा आनी विदीन 25 मिनिट्स वी कुडंट कॅच एवरीथींग इन हँड खूब इतली दिवपा सारकें आसा म्हाका दिसता नाट्य विशयाचेर 2 दिसाचे 3 दिसाचे आमच्यांनी वर्कशॉप घेवपा जाता संगीत ह्या विशयाचेर घेवपा जाता बाल लिखाण ताजे बाबतींत घेवपा जाता आनी हे सगळे 2 दिसाच्या आटापा भितर इतले विशय एकठांय न करता जर बारीक बारीक जर कार्यशाळा घेतली जाल्यार तांकां जर उपस्थित रावपाची तुमची तयारी आसा सुटया भितर ऑन ड्युटी लेटर नासतना मेळनासतना सुटयेंतले आपल्याले 4 दीस घालून ह्या कामा खातीर हाका जर कोणी जर तयार आसत जायत जाल्यार प्लीज कम्युनिकेट टू अस आमी वी आर एवर रेडी वो कॉज मुखार व्हरपा खातीर टू टेक दीस कॉज फॉरवर्ड आमी वी आर एवर रेडी पण जाय ती तुमची विलिंगनेस हाजे खातीर आनी आय अपील टू एवरीवन की तुमकां मी इदोळ सांगिल्लें की प्रत्येकाचो फीडबॅक आमकां जाय यू फील दॅट की देर वॉज समथींग लॅकिंग इन दीस 2 दिसाच्या परिशदे भितर दिसली तुमकां की ही गजाल सारकी जालो ना हें सारकें नाशिल्लें जाल्यार आमकां तुमी ताजे बाबतींत कळयात आमी पयलेंच तुमकां सांगिल्लें काल की दीस इज अ सिरियस बिजनेस सो अटेंडन्स इज कंपल्सरी म्हण काल खूब जाणांनी वतना सायन मारूना सो तांकां दे वील हॅव टू गेट अ एक्सप्लेनेशन ऑर अ लेटर फ्रॉम द हेडमास्टर ताजे नंतरच तांकां सर्टिफिकेट मेळटली वत तेन्ना तांणी सायन मारला ती बिकॉज वी मेड इट रायट इन द बिगिनींग व्हेरी क्लियर की डोंट टेक थिंग्स रायटली म्हण सो तांकां तांचे खातीर मातशें हेडमास्टरा कडच्यान एखादें लेटर हाडचें पडटलें आय रिग्रेट दॅट की कांय जाणांक परफॉर्मन्स करपा आशिल्लें आमकां खूब कडच्यान रिक्वेस्ट आयिल्ले की दे वूड लायक टू कम एंड परफॉर्म ओवर हियर पण आमकां तें शक्य जालें ना बिकॉज ऑफ द हॅक्टीक शेड्यूल ऑफ द परिशद आनी आमी तें त्या तरेन प्लॅन केल्लें ताका लागून आमकां परफॉर्मन्साक चान्स दिवपाक कोणा मेळटो खूब रिक्वेस्ट आयिल्ले आमकां वेगवेगळ्या कॉर्नरांतल्यान इनफॅक्ट आमच्या शाणी मस्ती जी पयर जाला पळय ताजी सुद्दां रिक्वेस्ट आयिल्ले पण आमी ते दिवना ताजे बद्दल आय रिग्रेट की ते आमकां करपाक मेळना म्हण आय होप जे परिशदेचो उद्देश आशिल्लो तो सफल जाला आनी हाजे मुखार ही परिशद आनी भव्य दिव्य करपा खातीर तुमचो सगळ्यांचो हातभार लागतलो अशें हांव समजता आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता देव बरें करूं देव बरें करूं प्रशांत बाब नायक जशें प्रशांत बाब नायकान सांगलां की जर तुमचे कितें सुजाव आसत जाल्यार आमकां कळीत करा म्हणून थंय आमचो भायर एक परत एकदा याद करून दिता फीडबॅका खातीर बॉक्स दवरिल्ले आसा तुमची जर कितेंय फीडबॅक आसा जाल्यार मुद्दम च्या आनी सर्टिफिकेट घेवच्या ह्या टायमा मदीं तो थोडो वेळ मेळटलो थंय बरोवन तातूंत घालचे हांव मागता कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष कवितेचे रिजल्ट चुकून उरले सो ताजे निकाल सांगपाक हांव मागता रत्नमाला दिवकार हांचे लागीं नमस्कार परिशद सोंपते वाटेर आसा रिजल्ट डिक्लेअर करपाक रत्नमाली येवपाचें आसा सो तातूंत मदीं हांव उपकाराचें उलोवप करतां म्हाका दुसऱ्याच्या उपकाराक रावपाक आवडटा कित्याक हांव चडशे पयशांचे उपकार घेना म्हणटकीर
कोणी जर पयशांचो कितें मदत केली आसत जाल्यार ताका तोंड दाखोवपाक मातशें फाटफूट जावप जाता आनी लिपोवप जाता. म्हणटकीर पूण जर म्हाका कोणी जर पाविल्लो आसत जाल्यार ताच्या उपकारांत रावप आनी ताचो सदांच आदर करप आमकां सगळ्यांक आवडटा. देखून जे कोंकणी भाशा मंडळ आनी रवींद्र भवन हांणी घडोवन हाडिल्ल्या ह्या बाल साहित्य परिशदेक ज्यांनी ज्यांनी आमकां आदार दिलो सो तांच्या उपकारांत रावपाक आमकां आवडटलें. आतां जितले लोक सभाघरांत आसात तांकां हांव सिरियसली ते परिशदे खातीर आपूण जावन आयिल्ले अशें धरता. थोड्यांक काम आसत म्हणूनय बी गेले आसत पूण जे आतां मेरेन रावले सो तांची तोखणाय करता तितली थोडी. आनीक देखून तुमचे पयली उपकार आयकता. ह्या परिशदेक आमकां एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो आदार जालो. तांचे डायरेक्टर आमच्या इनॉग्रलाक आयिल्ले आनी तशेंच ऑन ड्युटी दिवपा खातीर बी तांणी आमकां मदत केली. देखून तांचे आभार. पुराय भारतभरच्यान हांगा आमच्या सेशन्साक वेगवेगळे वक्ते आयिल्ले. तांणी पुराय तयारी करून हांगा आपले वक्तव्य केलें. देखून तांकां सगळ्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटात. हांगा ज्यांनी ज्यांनी जे कार्यकर्ते आशिल्ले किंवा जे कॉर्डिनेटर आशिल्ले हांकां ते सगळे तांकां आमी आमचे भितरले सगळे कार्यकर्ते तरी पूण आमकां दिसता की असोच आमचो मोग उरचो आनी चडांत चड आमचें काम आमच्या सगळ्यांच्या हातांतल्यान जावचें. तरी पूण तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या स्कुलांचे हेडमास्टर ज्यांनी तुमकां हांगा येवपाक परवानगी दिली त्या हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेसीक हांव देव बरें करूं म्हणटा. जे साहित्यकार हांगा आयले बरोवपी जे हांगा आयले कॉलेजींतले भुरगे जे आयले तांकांय बी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आर्ट एंड कल्चराच्या डिपार्टमेंटान आनीक सेंट्रल लायब्ररीन तांच्या स्टाफाक आनी थिएटर टिचरांक हांगा येवपाची परवानगी दिली म्हणून तांचे हांव उपकार आयकतां. शेवटाक रवींद्र भवनाचो स्टाफ भाशा मंडळाच्यो खुबश्यो एक्टिविटी हांगा जातात म्हणटकीर आमकां रवींद्र भवनाच्या सगळ्या स्टाफा कडेन तशी बरी फ्रेंडशीप डेवलप जाल्या. तो मागीर हांगचो हाजो मेड आसूं किंवा कोणी ड्रायव्हर आसूं किंवा क्लर्क आसूं किंवा मॅनेजर आसूं सगळ्यां कडेन आमची रिलेशन एक डेवलप जालां. हांव तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. खंय जर मेळत अशें काम करता आसतना दिसत जाल्यार आपूण ना आपल्या कडेन दी आपूण तें काम करता अशें म्हणपी लोक हांगा रवींद्र भवनांत हरशीं सरकारी खात्यान ते मेळप कुस्तार जातात पूण रवींद्र भवनांत ते आसात म्हणून तांचे चड तोखणाय आनी सगळ्यांक देव बरें करूं. आनीक ह्या 2 दिसाच्या बाल साहित्य परिशदेक जे आउटकम 2 दिसांचे येवचे ना पूण हो प्रोसेस हो चालूच उरपाचो. आनीक हे फुडल्या वर्सभरय आमी कार्यावळी करत रावतले. बाल साहित्याचे धरूनच कार्यावळी करतले. कार्यशाळा आसतल्यो सो ताकाय बी तुमी उपस्थिती लावची. आनी आमी बी त्या निमतान तुमचे कडल्यान खुबश्यो गजाली शिकतात आनी एकमेका कडल्यान खुबश्यो गजाली शिकया आनी शाणे जावया. देव बरें करूं. माफ करा ते कविता हे कॅटेगरीतली इनामां उडिल्ली. कवितेंत पयलें इनाम फावो जाता सिद्धी अनिकेत परब ऑक्झिलियम हायस्कूल करंजाळी. दुसरें दिलीप धारगळकर सेंट झेवियर कॉलेज. तिसरें समा शिरोडकर सेंट झेवियर कॉलेज. आनीक एक आमकां दिसलें तिसरें शेअर करपाचें म्हणल्यार परिणिता परब दामोदर विद्यालय मडगांव. देव बरें करूं. चेतन बाबाचार्य आनी रत्नताई अध्यक्षाची परवानगी घेवन 3री बाल साहित्य परिशद हांगा सोंपली अशी हांव जाहीर करता. तुमी सगळ्यांनी भायर वचचें, च्या घेवची, ताचे नंतर तुमचे सर्टिफिकेटी घेवची आनी फीडबॅक मुद्दम दिवची.